आंबेडकर हांच्या जयंतीच्या निमित्तान आज गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन हांगासर तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव हांगासर आयिल्लो। आमी पळयता भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे सदोदीत आमच्या यादीत उरतले, स्मरणात उरतले की ह्या पुराय देशांतल्या सगळ्या लोकांक बरोबर हाडपाचें काम जर कोणी केलां आसत जाल्यार ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर। म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्याच्या उपरांत हो देश एकसंध उरचो म्हणून तांच्या संकल्पनेंतल्यान तांच्यांनी राज्यघटना तर बरयलीच, बट सगळ्या लोकांक एकीकडे हाडपाचें, एकसंध दवरपाचें काम हे तांच्यांनी केलें। आणि तेंच काम आतांचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी हांचें ब्रीद वाक्य जे सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास। सबका साथ म्हणजेच खंयच तरी जाती भेद, धर्मभेद आसचो न्ही, सगळे जाण सगळ्या जातीचे, धर्माचे हे सगळे ह्या देशा खातीर एकत्र येवचे, हेंच तांचें तेन्ना म्हणणें आशिल्लें। आतांच्या पंतप्रधानांचें आतांय तेंच म्हणणें आसा। आणि आमी जर सगळे एकीकडे आयले जाल्यारूच, म्हणजे आमी जशें म्हणटा सबका साथ सबका विकास, एकीकडे आयले जाल्यारूच सगळ्यांचो विकास जावपाक शकतलो। आणि तोच सगळ्यांनी विश्वास ह्या देशाचेर दवरपाक जाय, माननीय पंतप्रधानाचेर दवरपाक जाय। ही वेळ आसा ह्या कोविड-19 महामारीच्या युद्धांत लढपाची, आणि ह्या कोविड-19च्या महामारीच्या युद्धांत जर आमी लढटले आसत जाल्यार आमी सगळे एकसंध आसप, कोणीच जाती धर्माच्या आधाराचेर विभाजन करचें न्ही। सगळे एकीकडे रावन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीक साथ दिवपाची गरज आसा। म्हाका दिसता 21 दिसाच्या लॉकडावनच्या पिरियडात सगळ्यांनी तांकां साथ दिल्ली आसा। हाज्याय फुडें आज 10 वरांचेर तांचें देशाक संबोधन जातलें। ते जे सांगता ते आयकपाची गरज आसा, आणि निश्चितच आमचे गोंयकार सगळे भाव हे आयकतले। आणि खरी श्रद्धांजली जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांक जर आसतली जाल्यार ती जेका आमी म्हणटा सबका साथ सबका विकास, ह्या दृश्टीन गोंयचे सदांच लोक सगळे एकीकडे आसा, ते अशाच पद्दतीन रावचे आणि ह्या महामारीच्या युद्धांतल्यान आमी लढाई जिखची, हीच माझी खरी सद्भावना, खरी श्रद्धांजली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांक आयच्या सुवाळ्याचेर आसतली।